वर्साचो सादो काळ 21वो आयतार। जोशुएच्या पुस्तका वेले वाचप। त्या दिसांनी जोशुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांक सिक्के गांवांत एकठांय केली। उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या धर्मशास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले। तेन्ना जोशुएन सगळ्या पुर्जेक म्हणलें, सोरेस्पराची सेवा करूंक तुमी तयार नात जाल्यार कोणाची करतले ते आयजूच विचून काडात। नदीचे पलतडी तुमच्या पुर्वजांनी सेवा केली त्या देवाची, व तुमी आतां जियेतात त्या देशांतल्या अमोरीतांच्या देवाची। पूण हांव आनी म्हजें कुटुंब सर्वेस्पराची सेवा करतले। पोरजेन जबाब दिलो, सर्वेस्पराक सोडून दुसऱ्या देवाची सेवा करूंक आमच्या मनान नाच। कित्याक सर्वेस्परा आमच्या देवानूच आमकां आनी आमच्या पुर्वजांक इजिप्ताच्या देशांतली गुलामपणाच्या घोरांतली भायर काडली आनी आमच्या दोळ्या मुखार व्हडली अजापां केली। आनी आमी चलतले ते सगळे वाटेर आनी आमी वेगवेगळ्या लोकां मदल्यान वेताना आमकां सांबाळली। देखून आमी सर्वेस्पराची सेवा करतले, कित्याक तो आमचो देव। देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार। जबाब, चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ कोड। भाग्योन पावलून इफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। भावा भयणींनो, क्रिस्ताच्या माना खातीर एकामेकाक खालती रावात। बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवाक खालत्यो जावंक जाय, कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो सडवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचे मस्तक। आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तशे बायलो आपल्या घोवाक सक्तान खालत्यो जावंक जाय। पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो, तशेंच तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करात। तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी शब्द उच्चारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली। आपणा मुखार मोहिमेन परजळीत, खत व मिरी नासलेली व असले कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निष्कलंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें। हेच परी आपलो मोग करतात तसो पतींनी आपल्या पत्नीचो मोग करूंक जाय। आपले पत्नीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता। खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेश करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता। क्रिस्तूय पवित्र सभेंताय तशेंच करता, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे। देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी ती दोगां एक जातली। ह्या गुटाक खोल समजणी आसा। क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक तो संबंध जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। सुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। अध्याय 6 ओळी
61 ते 70. जेजूच्या शिसांतल्या जायत्या जणांनी म्हटले, तो सांगता ते कठीण लागता, कोणाच्यान तसले आयकून घेवंक जायत. हाका लागून आपले शीज अशें गुणगुणतात म्हूण आपणाचेच हस्तकी जाणा जावन जेजून तांकां म्हटले, हे मानून घेवंक तुमकां जड लागता. आनी मनशाच्या पुताक आसलो थंय चोडटना तुमी देखशात जाल्यार आत्मो की जीव दिता, मास कित्याकूच उपकारना. तुमकां हांवें सांगल्यात ती उतरां, आत्मो आनी जिवीत. तुमचे मदें विस्वास दवरिनात तसलीं कांय जाणां आसात. कोण कोण विस्वास दवरची नासली आनी कोण आपलो घात घेतलो आसलो ते जेजू पयलींच खावन जाणा आसलो. आनी ताणें म्हटलें, देखूनच हांवें अशें सांगलां, बापा कडचें हें देणें घेतल्या बगोर कोणूच म्हजेशी येवंक शकना. ह्या उपरांत ताच्या शिसांतले जायते जाण पाटी सरून गेले आनी ताच्या सांगाता आनीक भोवना जाले. जेजून 12 जाणांक म्हटलें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमांव पेद्रून ताका जबाब दिलो, सायबा, कोणाशी म्हूण वेतले आमी? तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची, आनी तूं देवान संस्कारलेलो म्हूण आमी सत मानून घेतला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून तांकां जबाब दिलो, तुमकां 12 जाणांक हांवें वेचून काडल्यान की ना, तरी तुमचे मदलो एकलो देवचार. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता.